मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय म्हण. हाय. सकाळ झाली असा, टाइम झाला किती आला 10:30 आली. जस्ट रावलो आम्ही बाहेर ड्रायव्हिंग क्लासांनी. आईज आम्ही चहा पिपा बाहेर गेल्ले. पातळ भाजी, सुका भाजी, सलाड खाले, हांव पाव खाले. आयज ऋतिका काय अशी टिफिनाक देवंक ना हांव, की तो बेगिना येता न्ही, ताका समोसा हाडला. आपूण बनाना व्हरता, बाल सकाळी बनाना घेवन गेला. ओके, सो जस्ट रावला आमी हांगासर, अजून येवंक ना. ओके, आनी कितें खबर पळय आज कितें जाता तें. घरा भाजयो बी शिनोवन दवरला हांवें. आयज तुमकां तेंडलीची भाजी आहा पळय, तेंडली, ते भाजी रेसिपी शेअर करता हांव. कट करून दवरला, झाडू मारले, पुसले, सगळं घरची कामां जाली. शिव म्हाका जे सांगा ड्रॉप करतलो आनी मागीर वयतलो. मागीर हांव वयतलो वॉकिंग. आनी आयज हांव वयता डॉक्टरा कडेन. कित्याक लागून वयता हें तुमकां हांव मागीर सांगता. ओके, जस्ट घरा वचून मागीर तुमकां सांगता ओके कित्याक लागून तें. सो आयज कशें करून म्हाका वचूंकूच जाय. ओके, अजून येवंक ना न्ही ती. चल आयली, वयता हांव. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. हॅलो. सो जालें म्हजें ड्रायव्हिंग क्लास. आयज बेगीन जालें. सो ऋत्वीक न्ही येवपाक टायम आसा, 11:30 येता तो, जस्ट 11 जाला. सो म्हटलें डॉक्टर कडेन या, JMJ हॉस्पिटल. थंय न्ही नंबर काडचें पडटा. 11:30 येता तो डॉक्टर. सो शिव येयला, हे पळय. ओके, चला. जस्ट पावले हांव घरा. आयले, ऋत्वीक बेगिना येयल्लो न्हू रे. ऋत्वीक बसलेलो नेबरागेर. ताका फोन केल्लो हांवें, तो पावल्यार ताका मातशें दवर म्हूण तुमगेर. सो गडबड. ओके, हांव डॉक्टराक कित्याक गेल्लें तुमकां मागीर सांगता. टायम जालो 1 जावपा येयली. वयतना हांव कट बीन करून गेल्लें, भाजी बीन कट करून गेल्लें. जस्ट आतां कुकर दवरला हांवें, दाळ आनी शिवराक एक बरें व्हडलें काम दिलां हांवें. फक्त बसता आनी मोबायल घेवन बसता. हांवें म्हणलें यो म्हटलें मातशें हेल्प कर. दाखयता तुमकां. टेंटडे. ताका एक घाई आसा आतां कामाक वचपाचें. ताका आतां कामाक वचोंक जाय. हांवें म्हटलें मातशें कर म्हटलें. ते मोबायल पळयत बसता, रिल्स पळयता, हें कर. सो कमेंट करा, आयज श्रीनाथ कळ्ळो दिसता, सोय कांता. करता, हेल्प करता, ना म्हणना, करता. आनी म्हाका आतां ती कर, हें कर म्हटलें टायम जातलो न्ही. हांवें म्हटलें बेगीन मातशें करून दी म्हटलें ताका. सो आयज आसा दाळ आनी तेंडलीची भाजी. हांव तुमकां आयज रेसिपी शेअर करता. काल आमी देवळाक गेल्ले न्ही, येतना भाजी हाडलेलें. सामकें तळणी आहा, सामकें बरें आहा. तेंचे भाजी बरें आसता. जे लोकल बसता पळय गोंयची, रस्त्यार बसता पळय, तेंचे भाजी न्ही बरें आसता. हांव न्ही तेंचे कडेन केन्ना अशी बार्गेनी बीन करना. तेंचे ते प्रायस आहा पळय ते घेता. आसूं, त्रास न्ही ते करप. झाडांतले म्हणजे झाड लावप, मागीर तांकां कॅर घेवप, भाजयो बीन सगळें. ओके, ताका लागून हांव केन्ना अशें न्ही बार्गेनी बी करना तेंचे कडेन. सो काल तेंडली हाडलेलें. सो ती तेंडली वयतना हांव कट करून दवरलेलें. हेची तुमकां रेसिपी शेअर करता, क्विक, रोखडेंच. ताका न्ही सोय जाय ताका लागून. सो म्हटलें कर म्हटलें. आनी दाळ करता आनी कच्ची केळी फ्राय करता. दाळे वांगडा फ्राय आसली जाल्यार दाळ देंवता म्हाज्या गळ्यांतल्यान, देंवना. सो कच्ची केळी म्हाका पडले 100 रुपया 5. बरें मोठे मोठे आहा. फ्राय करता. ओके, सो फटाफट करून घेता, रेडी करून घेता. तुमकां दाखयता हांव भाजी. ओके, सो आतां न्ही आमी करया तेंडलीची भाजी. ओके, तेल घालता 1-2 व्हडलो चमचो. सो तेल बरें तापलेलें आसा. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, सासवां. सो आतां घालता कांदे. हांगासर एक व्हडलो कांदो न्ही हांवें चिरून घेतला आनी कांदे न्ही हांवें मातशें चड घातला कित्याक मातशें बरें येता टेस्ट. आनी आतां घालता हांव ग्रीन चिली. सो कांदे न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदे न्ही हांवें 1-2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. आतां आमी घालया तेंडली. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आनी ह्या भाजयेन न्ही टोमॅटो घालनात हां, कित्याक खबर आहा तेंडली खूब आंबट आसता, सार आसता, ताका लागून. ओके, बरें एका मिक्स करून घेयात. सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. उदक घालता थोडेशें. आनी धांपोवन न्ही आमकां हें तेंडली आहा पळय बरें कूक करून घेवंक जाय. आनी मदीं मदीं न्ही लीड ओपन करून अशें ताका मिक्स करत रावात हां. आतां हें बरें आमकां शिजोवन घेवंक जाय. सो भाजी न्ही अजून शिजोवंक ना. ओके, सो जस्ट ताका अशें मिक्स केलां. उदक आसा अजून सकयल. हळदीचो पिठो घालता. हळदीचो पिठो घालप हें ऑप्शनल आसा, पण कलर बरो येता. ओके, जस्ट थोडेशें घालता. बरें मिक्स करून घेयात आनी धांपोवन ताका बरें शिजोवन घेवया. सो लीड ओपन करता
आणि थोडेशें उदक आसा भितर आणि भाजी न्ही शिजलेली आसा तेंडली हांगा कूक जाल्ले आसा. सो आतां आमी घालया मीठ घालता. बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव 1-2 व्हडलो चमचो सोय. तो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो भितर न्ही पळयात मातशें उदक आसा तो मातशें बरें एका ड्राय जावनी. सो हांगा पळया उदक न्ही ड्राय जाल्लें आसा. ओके आणि भाजी बरें शिजलेलें आसा. सो हांगासर तेंडलीची भाजी रेडी. हळद करता हांव. ओके कमेंट करा की आनी घालपाची बी जाय जाल्यार. ओके सो हांगासर पळयात भाजी रेडी. हें पळयात पयलें भाजी रेडी आसा. दाळ सिंपल दाळ केला हांवें तूर दाळ वयताना भिजत दवरलेलें. जस्ट ताका इतलें तडका मारला इतलेंच. ओके सो आतां न्ही हांव हें फ्राय करता कच्चे बनाना. हें पळयात मीठ लावन दवरला हांवें. ओके मीठ लावन दवरला. सो आतां तो मसाला ना न्ही ताका लागून. आणि मम्मी इतली पळय तेन्ना हांव मसाला करतले की आतां धरून करूंक फायदो ना. तेन्ना मम्मी इतली पळय तेन्ना हांव करता आनी तुका परत शेअर करता. म्हाका काल म्हाका लायव्ह सेशनार कोणा विचारलेले मसाला फ्राय म्हणजे मसाला जे फ्राय करता पळय दाखय म्हणून. ऑलरेडी आहा व्हिडिओ तुमकां ते मेळचे ना खूब फाटी आहा ते. सो नेक्स्ट टायम तुमकां शेअर करता. सो अशेंच हांव एक दाखयता तुमकां. सो चिली पावडर घालता. हळदीचो पिठो घालता. जस्ट थोडेशे आले लसूण पेस्ट घालता. जस्ट थोडेशें चड म्हाका तें आवडना. जस्ट थोडेच. ओके मीठ घालता. आणि हांवें न्ही हांगासर हें घेतलां आगळ. हें पळयात हितून न्ही मीठ आहा मातशें ताका लागून जस्ट थोडेशें घालता. नाल्यार कितें जातलें बरा चड मीठ लागतलें. आणि एका कच्चे फणस कच्चे केळीकूय हांवें मीठ लावन दवरला न्ही. आणि आगळ घालून अशें वाटलें न्ही मसाला बरो टेस्ट येता फ्राय. हांवें एकूच हाडलें तें शिनात तें तुका हांगा मेळना. तें हांगा मेळटा स्पायस प्लांटेशन गेल्ली पळय थंयच्यान हाडलेलें. कितें जाय जेवपाक परत या. ओके बरें तें कालून घेता. सो जस्ट थोडेशें उदक घालता आनी मातशें ताका पातळ करता. चड ताका थीक कशें लावचें ना कित्याक मिरची खायना मागीर ताका लागून. ओके टेस्ट करून पळयता. बरें ना. ओके तो लावन घेता. सो आमगेर एक सबस्क्रायबर आयिल्ली रुपाली आनी विनया म्हणून. तिने येताना म्हाका खोबरें तेल मागीर 2 निरफणस खूब कितें घेवन येयल्ली. रुचिका आंबे घेवन येयल्ली. ओके आनी तिने म्हाका न्ही एक पान दिल्लें खबर न्ही खावपाचें पान. आनी आमी देवाक बीन दवरता सुपारी पान बीन. काल तिने म्हाका लायव्हान विचारलें पानाचें म्हणजे झाड तें बरें जालां का म्हणून. सो दाखोवया म्हटलें म्हाका दाखोवपाक यादूच ना. आनी मम्मी लायिल्लें हांगासर हें पळयात हें खावपाचें पान. येदेशें म्हणजे तेणें इतले धाकटेशें दिल्लेले. इतले धाकटे दिल्लेले तेणें. आनी हें पळयात रुपाली पळय आं बरें जालां. केन्ना केन्ना मम्मी काडून सुपारी घालून खाता. तिका आवडटा. म्हाकाय आवडटा खूब. केन्ना केन्ना खाल्यार बरें तें. हें पळय बरें जालां पान. इतले धाकटेशें दिल्लेले तेणें. हांगा पळय पळय हांगासर बरें ताका एक न्यू हें जालां न्ही. पळय हो आयलो हो फक्त खावपाक येता आनी कांय ना. अरे गांवची येता की आमच्या गांवांत न्ही मामा बी जाल्यार पान सुपारी बी खातात. तांकां आवडटा जेयल्या बरोबर न्ही खातात. काडना का. सो बरें जालां. प्या रुपाली बरें जालां. थोडें तुका दाखोवपाक विसरलेलें हांव. स्टीक करपाक ना हांगाच तें कशें लायता. ओके कायल दवरला हांवें. शिनाता भूक लागला खंय. डिग्री फ्राय करता जेता. तो हें आसा आयचें स्पेशल भाजी फ्राय आनी दाळ शीत. ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला. ओके तो सकाळी हांव डॉक्टरा कडेन कित्याक लागून गेल्लें तुमकां सांगता हांव.
ओके. सो तुमकां खबर आहा न्ही लास्ट टायम म्हाका ते पोटान जळटाले म्हणून तुमकां सांगलेलें पळय. सो ते पयलीं हांव दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेल्लें. ताणें टॅबलेटी बीन दिले. मागीर तुमकां खबर आहा न्ही तेणें सोनोग्राफी बीन काडले पण काय अशें ना, रिपोर्ट नॉर्मल येयल्ले आनी टॅबलेट बीन दिल्ले. सो आनी खूब जाणां म्हाका तुमी कमेंट केल्लेले की अशें स्पायसी बीन काय खायनाका, दही बीन खा, तेच हांव फॉलो करतालें. सो आतां न्ही पोटा कडेन न्ही जळपाचें कमी जाला, टोटली कमी जाला. आतां न्ही कमरे कडेन न्ही खूब दुखता, म्हणजे कितें अशें दाबल्यार बीन कांय दुखना. चलतना मातशें भितर भितरूच तें सणसणटा आनी न्हिदतना बी जेन्ना हांव टर्न करता न्ही हेवटेन तेवटेन तेन्ना म्हाका खूब दुखता. सो म्हणजे म्हाका असो भंयच लागलो आनी हांवें मिररार रावून पळयलें जाल्यार मातशें हें न्ही सुजलां, म्हाका तें सुजलां कशें दिसता. सो म्हटलें शिव आतां आयज या म्हटलें कशें करून की मागीर आतां चवथ येयला, आमी डॉक्टर बी उरचे ना, आमी बंद आसतले, ताका लागून म्हटलें आयज कशें करून या म्हटलें की म्हाका भंय दिसता सारको. तुमकां खबर आहा न्ही आतां न्ही मातशें कितें जाल्यार न्ही सोमतें डॉक्टर दाखोवंक जाय. चड टायम घेतलो न्ही मागीर एकाचे मागीर 2 जाता. सो म्हटलें आयज गेलें आमी डॉक्टरा कडेन, गेलें डॉक्टर दाखयलें, चॅक केलें, दाबोवन बीन पळयलें. म्हाका दाबल्यार बीन न्ही कांयच दुखना. दाबोवन पळयलें डॉक्टर म्हणटा भितर अशें कांय ना म्हणटा तो आनी सूज बीन ना म्हणटा डॉक्टर. पण म्हाका मातशें सुजला कशें दिसता. शिव म्हणटा हांव मोठें जाला खंय, चरबी भायर येयला खंय, अशें ना पळय चरबी भायर येयला खंय असो म्हणटा म्हाका. सो एक सायडीन न्ही म्हाका मातशें मातशें सुजना, ह्या सायडीन मातशें म्हाका सूज कशें दिसता. सो डॉक्टरान चॅक केलें सगळें. चॅक केलें तेन्ना मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो कांय ना म्हणटा. ओके. आनी म्हाका पांय न्ही मातशें सणसणटा, बसल्या कडेन न्ही मातशें वळटा पांय. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो कांय ना अशें भितर. दाबोवन पळयलें अशें हांगा सगळें अशें दाबोवन पळयलें कांय ना म्हणटा. सो तो रिपोर्ट दाखयला हांवें. लास्ट टायम सोनोग्राफी केल्लें पळय ताका हांवें दाखयला हांवें. आनी आयज हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लो पळय दुसऱ्या डॉक्टरान JMG हॉस्पिटलान. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो टॅबलेट दिता आपूण. एक 3 भशेन ताणें टॅबलेटी दिला. त्या टॅबलेटीन तो जाता म्हणटा कमी, गॅरंटी येत तो. 3 2 आनी 3 अशें टॅबलेट दिला. टॅबलेटीन कमी जाता म्हणटा. इफ कमी जायना ताणें बरोवन दिला हांगासर CECT करूंक जाय म्हटलां एबडोमन. ओके. तो हें पळय CECT करूंक जाय म्हटल्यार बरोवन दिला. इफ कमी जायना जाल्यारूच. इफ कमी जाल्यार न्ही तो येनाका म्हणपालो परत, जातलें म्हणटा तो कमी, अशें कांय ना. सो बरी दिसलें दाखोवन येयलें न्ही ताका लागून. सो बरी दिसलें. सो ताका लागून गेल्लें. आनी तुमकां हेजे पयलीं कांय सांगूंक ना अशें म्हाका दुखता बीन म्हणून. तुमी म्हणटलें कितें हेका परत कितें जाता म्हणटलें. सो ताका लागून सो जस्ट गेलें दाखोवन येयलें. आतां पळोवया आतां मेडिसीन घेवंक जाय टायम टू टायम. मागीर सांगता तुमकां कशें कितें तें कमी जाला काय ना तें. ओके. तो आसलो ताका लागून आयज गेल्लें हांव डॉक्टरा कडेन. ओके. सो आनी एक काल लायव्ह येयल्लें. खूब जाणां कशें कमेंट केला की मिस जालें म्हणून. असं जाता. ओके. कळ्ळें यादू उरना गडबडीन हेका न्ही आनी परत येतलें हांव लायव्ह. ओके. आनी खूब जाणां म्हाका काल सांगलेलें की चवथीक यो म्हणून गणपती पळोवपाक. सो हांव तुमकां नंबर शेअर करता. हो नंबर आसा. इफ तुमच्या घरा गणपती बी आसा जाल्यार म्हाका मेसेज करा. हांव येता, ट्राय करता. हांव 1.5 दीस गणपती करून येतलें. सो कोणाच्या घरा 5 दीस 7 दीस 9 दीस हा पळय तेंच्या घरा हांव पावतलें. ओके. हो नंबर आसा. ह्या नंबरार तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करात. मागीर म्हाका लोकेशन धाडात तुमच्या घराचें. हांव ट्राय करतलें येवपाक. ओके. येतलेंच हांव. ओके. शिव म्हणपालो या म्हणपालो. ओके. येतलें ट्राय करतलें हांव. सो म्हाका तुमी मेसेज करात. ओके. आनी लोकेशन धाडात. ओके. आनी कांय ना इतलें. आनी फूल पळयात. हा वास बरो येता. कालचें मातशें सुकला तें घालया म्हणटा बरी दिसता अशें फुलां माळपाक बीन. केन्ना केन्ना न्ही फुलाच्या वासांनी हेडेक जाता. आमी हांव काडून सायडीन दवरता. पण हे वासान हें लायट न्ही स्मेल तितलें काय कितें रे तितलें काय हेडेक बीन जायना. चाफा बीन म्हाका खूब आवडटा. ओके. सो कांय ना आतां व्लॉग एंड घेता. नांव घेता थोडेशें. रिया वेरेकर, लीना रॉड्रिगीज, फ्लोरी कार्वालो, प्रियंका रिबेलो, जोएल रॉड्रिगीज, सिल्विया फलाको, लिबिया वाज, अलिफा रॉड्रिगीज, बेला फर्नांडीस, मॅगी फर्नांडीस. कितें रे बिग बनाना खबर आसा सगळ्यांक. बिग बनाना आतां खावप ना. हां. तो आतां वचूंक जाय आमकां कुमटा चवथीक. बॅग पॅकींग बीन करूंक जाय. अजून कांयच कामां जावंक ना. ओके. तें सगळें करूंक जाय. आतां पळय फाल्यां परवां म्हाका पॅकींग बिकींग करूंक जाय. पॅकींग करप म्हटल्यार वाज जाता. एकूच बॅग व्हरतलें. चड दीस रावचें ना न्ही तें टेंशन ना. 2 दीस. फ्रायडे वयतली आमी, सॅटर्डे रावतली, संडे रावतली आनी मंडे सकाळीं भायर सरतली आमी. ओके. चड दीस रावचो. मम्मीच्या घरा 1.5 दीस गणपती आनी म्हज्या भयणीच्या घरा 5 दीस. सो 5 दीस पण रावचें ना आमी. आतां येवन मागीर हांगासर वचूंक जाय म्हाका गणपती पळोवपाक. तुमगेर बी येवंक जाय म्हाका. आमकां इन्वायट केला गणपती. सो वयतली आमी. ट्राय करतले वचपाक. ओके. सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. तर शिवनाथने हांगा सगळें साफसफाई करता.
हांव न्ही हेज्या सामानाक काय हात लायना कित्याक खबर आहा मागीर बेश्टे मिस आउट बीन जाले हांवें सपोज चुकोवन ते उडयले ते कोणाक जाय मागीर इतलो म्हाका तापता तो म्हाका मारता सुद्दां ना हांवें म्हटलें तूं आतां आहा न्ही मातशें क्लीन कर पळय वायऱ्यो बियऱ्यो पळयात वायऱ्यो आसा तूं आतां कितलो कचरो काडलो आनी हांगासर करूंक जाय शिवनाथ हांगाय आसा आनी हांगाय आसा कितें नाका न्ही काडून उडय कित्याक मातशें आतां लायनाका आयज तें 2 केल्यानी बरें व्हडलें काम केलें तुवें चिंतनाका च्या बी मेळटलें म्हणून ओके पळय इतले कचरो काडला क्लीन केला आतां पळय आतां क्लीन केला न्ही आनी 8 दिसांनी परत मेस जातलें आनी नेक्स्ट टायम मेळटना हें हांगासर क्लीन कर शिवनाथ क्लीन कर टायम मेळटना तुका कितें बाय बी म्हणप नाका रे खंय रे चला बाय सो बर्थडे आसा विश करया काल एक बर्थडे न्ही म्हाका मिस जाले सॉरी म्हणटा सो कालचो हांवें काल आसले 3 तारीख बर्थडे आसलेले स्टेफी विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे स्टेफी आनी आयज आसा 4th सो नाव आसा नीता गोसावी विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नीता गोसावी आणि असा मनीत वारकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मनीत वारकर नेक्स्ट असा जयश्लो रेगो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जयशुलो नीता एंड मनीत या रे म्हण हॅपी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग टू यू May God wishes come to you. Happy birthday. Okay, चला, bye.